सगळ्यांकाय नमस्कार. आमगेल षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अन्नेक एक नो ऑनियन नो गार्लिक थीमाचे व्हिडिओक तुमको पूरा जनाकय स्वागत. आज कसं बा लसूण पियावनातील रंद ही नवरात्रीक तिरमूण स्पेशल केलेले आहे म्हळ्यार वागू आमची गेले मोस्ट फेवरेट पूरा संराधने बुरी जेवणाचे मेन आयटम वागू बटाटो आणि मिक्स वेजिटेबल वागू अक्का सुरवे कमी मासोल कोरचाक भाजून घेवया. आवांगा एक 4 चमचे तेल घाला. या नमने हिंग कसला घाला बहिणे म्हणले कुनुकाचे हांव एक 20 जना करता असं. आज आमगेल घरकडे एक 15-20 जण जेवणां आसाची. सो हांव एक चिके चड क्वॉन्टिटीर करता असं. सो तितली मिरसांगांनी घालता. तुम कितले जना जावका पडला तितली उणी केल्या जाल्यार हांव हांगा सादारण एक 25 बॅडगी मिरसांग घाल्या. मागीर आनी एक 7-8 रामनाड मिरसांगय घालता. म्हळ्यार 20 जनांक म्हणटना तिखसाण पावकाना मागीर बॅडगी मिरसांगे तिखसाण ना आनी हांव विंगड मिरसांगे पिड्ड्यांनी कसले यूज करना हे वागाक. सो हांव हिंग फुल्ले कुडले ही मिरसांग घालता. मिरसांग बच्चाक एक 2 मिनिट टायम लागता. आनी हाका कोथंबर घालू आसा. सुरवेक कोथंबर घाल्यार मिरसांग भाजून जेतना कोथंबरी करपता. ते देखून फस्ट हांव मिरसांग लायक करून उन्नान घेता. उज्ज सान केला हांगा सान उज्जार पळय अशें करून लायक करून भाजून घेता. ती मिरसांग पुरा पुग्गू सूर जाता पळय अशें करून पुरा उरूट जावन पुग्गू सूर जाता. पुग्गू सूर जातना हाका हांव कोथंबर घालता. समची 2 चमचे कोथंबर घाला हांव हांगा. मस्तच नवे क्वॉन्टिटी ते देखून 2 चमचे कोथंबर घालून भाजीता. आतां कोथंबरीक कलर चेंज जाल्या ते जाल्यार आमगेले भाजून जाले. हांगा एक समची 1 कप सोय काडला हांवें मस्त जावका देखून. तुमकां नाका जाल्यार सोय घालना तिले कोरयत. आनी पळय चडते चिंचाम काडला. सम होड गुळो इतले मिरसांगेक तिखसाणेक ते चिंचाम जावका न्हू बॅलन्स करूक. आनी एक 3-4 होड टोमॅटो शिनून दवरला. हांगा एक 7-8 बटाटो फस्ट कुकरांत शिजोवन साल काडून दवरला. 4 व्हड कॅप्सिकम सपूर चॉप करून दवरला. आनी यो फ्रोझन बटाणो तो फ्रिजां आशिल्लो न्हय थंडसाण वच म्हणून उदकांत घाला. आनी एक मिडियम सायज कॉलीफ्लावर सन्न पिसस करून उदकांत घालून सोडला. आतां आमी फण्ण घालया. अशें हांव कसो करता म्हळ्यार कॉलीफ्लावर ब्लँच करून दवरता. ब्लँच करचें म्हळ्यार तुमकां पुरो जना गोत्ता आसा. हुना उदकांत कॉलीफ्लावर घालून एक 2 निमिश जस्ट 1 मिनिट खतखताचें आनी काडचें. अशें हांवें फण्णां दवरया. आतां हांवें एक समज एक 5-6 चमचे नारलेलें तेल घाला हांगा. म्हळ्यार मस्त क्वॉन्टिटी आसा देखून वागाक आनी थोडे तीख रंद एक येता तेल चड घाल्यार रुची जाता. ते तेल तापले कुडले एक 2 चमचे उडदा दाळ घालता आनी 2 चमचे सासम घालता. उडदा दाळीक कलर चेंज जावन सासम पटपटेल कुडले समज एक चिडतोची करबेव घालता. करबेव घालून लायक करून फण्ण भाजून घेता. सम लायक करून चाळून घेवका हे लायक पुरंबोळे चसूर जाता. इतले जाता ते उडदा दाळीचे पुरंबोळ आसा पळय भाजून येवचे घम जाता. आतां हांतू भितर हांव चॉप करून दवरलेले टोमॅटो घालता. टोमॅटो एक्चुली ऑप्शनल पक्काने टोमॅटो ना म्हण जाल्यार एक चिमटी चिंचाम चड घाला जाल्यार टोमॅटो निमित्त कांय वागू जावचें न्हय. टोमॅटो नातिलोय वागू करूं जाता. आसल्यार एक पुरंबोळ येता आनी पळोवचें चंद दिसता कलर लायक येता. हें कांय मस्त आमसून हांव टोमॅटो हायब्रीड वरायटी टोमॅटो हे एक दाटसाण येता रंद एक. आतां म्हाका हे टोमॅटो चिक्की फ्राय करची तेलां भितरी तेन्ना हांव बरें 1 चमचे हळदी पिठी घालता. वागस पळय हाची विंगड रितीर करताची मस्त नमनेर करताची. आमगे थंय मस्त जनान ओट्ट मेळटना भुरीक म्हणटा पळय मस्त जनान आसतना अवश्य वागू करच्यो. आमीच घरकडे 4 जनान आसतना मिरसांगे पिठो घालून वागूय करता. ते आनेक पंत हांव करतना व्हिडिओ काडून घालता. आज आमी इतले चिडतो वागू कशें करचें म्हूण पळय ते पियावने सॉरी टोमॅटो लायक करून फ्राय करून घेवका हे तेलां भितरी. सम बावलो तो टोमॅटो. आतां कॅप्सिकम शिनून दवरलेले ते घालता हांव. तेवे तशीची लायक करून भाजून घेवका. कोणाकय कॅप्सिकमाचे फ्लेवर इश्ट ना जाल्यार एकाला इश्ट ना आसता कॅप्सिकमा फ्लेवर तांणी जाय जाल्यार एवॉयड कोरयत कॅप्सिकम सोडयत. कॅप्सिकम नातिलेय कोरोजत हें लायक करून पुरा भाजून घेवचें पास. कॅप्सिकम तेल्लां भाजीतना एक ताजें एक पुरंबोळ विंगड. आतां हांव फ्रोझन पीस पळयाची ते घालता. ते हांतू भितर 1-2 मिनटां भाजून मागीर ते आजोट मसालो घालता ताजोट शिजून येता. फ्रोझन पीस ओगी शिजून येता. आतां फ्रोझन पीस ना म्हूण जाल्यार व्हडना जीव बटाणो उपकाण घालयत. तेवय ना जाल्यार सुकी बटाणो 5-6 घंटे तिंबोवन
शिजोवन हाका घाल येता खंयचें जाता कसं आसा आमगेल्याक अवेलेबल तें घालचें ना बटाण नंची ना नाका म्हण जाल्यार बटाणे ते वय सोड येता बटाणे जावका म्हण ना मेन हाका जावका बटाटो आनी कॉलीफ्लवर ते पुरो घाल्यार टोमॅटो पुरो घाल्यार बारी लायक जाता म्हळ्यार बटाटा वागू न्हय तशी बटाटा ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ कसले एक वेजिटेबल घाल्यार तो वागू बारी रुची जाता आतां हांवें एक 8 बटाटो शिजोवन सॉल्ट काडून पिट्टिकोन दवरला आतां हें पुरो लायक करून मिक्स करून घेता तशें हांवें कॉलीफ्लवर ब्लँच करून गेल्ले ते कॉलीफ्लवर हांव घालता एक कसले कॉलीफ्लवर ब्लँच करून म्हळ्यार एक इजी जाता ओग्गी जाता करच्याक वागू आतां ते पळयात पुरो ऑलमोस्ट कुक्ड आयटम आमी अंत भितर घालता आसाची कॅप्सिकम आनी फ्रोजन पीस कांय शिजू वेळ ना अंत भितर मीठ लागू भितर ते शिजून येता कॅप्सिकमय तशीची टोमॅटोनी पुरो आमी ऑलरेडी भाजला ते देखून शिजयलेलो बटाटो आनी हें ब्लँच केलेलो कॉलीफ्लवर घाल्ले वे म्हण जाल्यार आमगेलो मसालो घाल्यार 10 निमिश भितर आमगेलो वागू रेडी घे आतां ताका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालता हांव मीठ पळोवन घालयात फस्ट आतां हांव चिकी चड घालून घेता म्हळ्यार आमगेलो क्वॉन्टिटी चड आसा हांव हांगा समबर एक मुश्ट मीठ घाला हांगा आतां लायक करून मिक्स करून घेता तावळ हांव भाजून दवरलेलो आसा पळय तें हांव नया लायक करून फायन पेस्ट करून मसालो करून दवरला आतां तें लायक करून मिक्स करून घेता न्ही ते मसालाक घालता आतां पळय मसालो घालता हांव मिक्सरा सुकून लायक नया वाट्टू काय हें सोय नाका जाल्यार सोय अवॉयड कर येता हांव सांगला आतां वळी आतां मिक्सरा उदक धुवन घालता आनी पुराय सम मसलां भितर लायक करून मिक्स करून घेता आतां हें मसलां भितर हें पुरो लायक जावन ब्लेंड जावन येवका उज्जो एक पण खतखत आयले कुडल्याक उज्जो सान करून दवरका पण मिक्सरा उदक हांव धुवन घाल्लें आतां हदळ जाला पळय आतां हांव धांकून सिम मारी एक समय एक 7-8 निमिशे दवरका कित्याक म्हळ्यार तें पुरो लायक ब्लेंड जावन येवका ते कॅप्सिकम अशा पुरो बटाण अशा पुरो एकूल्याक शिजून ते मसलां भितर लायक ब्लेंड जावन येतना भारी लायक रुची वाग हांगा रेडी जालो वागू शिता वट खावेत पोळ्या वट खावेत तशी चपाती वटूय तशीची भारी लायक जाता पुराक एक बेस्ट कॉम्बिनेशन म्हूण येता आमची गेलालो वागू म्हळ्यार एक रांदय स्पेशल रांदय तुम पूरा जन ट्राय करून पळयाची नो ऑनियन नो गार्लिक थीम सगळ्यांक धन्यवाद.